काणकोणच्या मस्तीमय वाठारांत माकडाचो धुमाकूळ चालू आसा। थळाव्यांचेर तशेंच गांवांत येवपी लोकांक माकडाच्या हल्ल्यान दुखापत जाल्या। फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन ह्या माकडाक लागून लोकां मदीं भिरांत पसरल्या। मस्तीमळ काणकोण वाठारांत एका माकडान फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन धुमाकूळ घातला। माकड अकस्मात येवन लोकांचेर हल्लो करता, ताका लागून खुबशा लोकांक दुखापत जाल्या। थळाव्यांचेर तशेंच गांवांत येवपी लोकांचेरूय हो माकड हल्लो करता। थळाव्यांनी रान खाते विभागाक हाचे विशयी कळीत केले। ते प्रमाण ते त्या वाठारांत आयिल्ले, पूण तांच्या हातीक तो माकड मेळना। ह्या माकडाक लागून थळाव्यां मदीं भिरांत पसरल्या। बेगोबेग ह्या माकडाक धरून व्हरचो अशी कागाळ थळाव्यांनी आनी काणकोणा नगरपालिका मंडळाचे नगरसेवक धीरज नायक गांवकर हांणी केल्या। 30 तारीख को जा रहे थे नल पे पेशाब करने को, गाछ पर से जो है डायरेक्ट मेरे पे हमला किया। 1 नंबर जाता करने के लिए डायरेक्ट वो पाछे से हमला किया। मैं पकड़ा उसको, मेरे को बजाड़ दिया। ताल उठा, ताल मेरे को मोड़ दिया। दौड़ा मेठे में भुगटा करके। कितना बंदर मैं धरती अवस्था तो भागा। कितना बंदर था ये? मैं अकेला था वो टाइम में। एक अकेला था? हाँ, अकेले पे वो हमला करता है। आदमी रहता तो हमला नहीं करता है। कल जो है वो क्या ना, वो कॉलेज के पास 3 आदमी को आपका है। इधर चालू रहता है इधर? हाँ, एनी टाइम बस वहाँ वो बियर बार से लेकर AITI के पास इतने दूर वो हमला करता है। कितना टाका पड़ा ये? 6 में है, 7 इसमें है। आईचेर मागेल्या फाटल्यान जॅम मारली तो नाक्यां पडली। नाक्यां पडली पळय तेगे हें सुदलें आनी अशें करून नाकूट लावन फाटल्यान गेलो। फाटी ते गेले मागीर जवळ जवळ तो म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो जालो। कळ्ळें तुका? पयलीं आमकां खबर ना तो कोणाक घास मारता कितें करता अशें म्हणून। आमगे त्या वाटेन भितर येयी त्या झाडाचेर रावप, चर 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 करून आमकां खबर ना तो माकड पिशार पडला काय कितें म्हणून। आमी फॉरेस्टरांक आपयलें, फॉरेस्टर येताय वयताय, येताले वयताले। कळ्ळें तुका? तांकां मेळ्ळो बी नासलो तो। दुसरे दिसाक भायर सरपा बेजार, भुरग्यां बिरग्यांक कितें जावप पळोवपाक गेल्यार भिरांत दिसप, धरप काय ना आनी काय ना, येवप वचप तेमी। मागीर पळय जालें जाल्यार कोणा बिहाराचे तो तेका पोट फोडलें गेलें। 25 पोत तेगे पोटा पडले। तेज नंतर परत कोणा एक आमगे ते कॉलेजी कामां वयता, हेल्पर कामां वयता, तेगे एक गळ्याक घास मान तेगे कूट काडलो। आनी एक 2-3 जाण बायलां तेंचे फाटल्यान तेंगे ते फाटल्यान हें मान गेले नाकटलान। तेज नंतर थिंगे थिंग नवोदया कडेन काम करपा 2 जाण लेबर आसले, तेजे फाटल्यान तेंगे फाटीचेर अशें करून तेगे फाटल्यान फाट फोडली। दुसऱ्या कोणा नाकूट लायलो तो गेलो। पूण अशें करून तो दिसभर तो दिसान येता आनी तेज फाटी लागले जाल्यार तो ह्या वटेन खंय नाच जाता, परत आमोरेचेर सांचेर येवप आनी कोणाचेर एटॅक करप। धरपा बी ट्राय केलो? धरपा खूब ट्राय केली पूण तो धरपा मेळना। आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी सरकारान इमिजिएट लक्ष घालचें, कित्याक डे बाय डे 3 ते 4 लोकांक असो एटॅक करप आनी मेजर इंजुरी जावप। जेन्ना 8, 10, 15, 20 स्टीच पडटा तेणे भयानक वातावरणात पसरले आसा आमचे मस्तीमळ ह्या ITI भागांत। हे भयानक म्हळ्यार लोक बायल भुरगे घरांतल्यान भायर सरपाक भिता, कित्याक लोक आतां हिंगा ITI आसा, तेका नवोदय आसा, लोक स्कुलाक वचपाचे आसा, ट्युशनाक वचपाचे आसा आनी लोक म्हणटा डेली वेजीस कामां वचपा लोक चडान चड 80%। म्हणटा ह्या लोकांचे भायर सरले शिवाय तेंगे पोटा पाण्यां जायना, कित्याक सकाळ फुडें कोणालें आयदन घासपाक, कोणा झाडू मारपाक आनी कोणा गाडी चलोवपाक वचपाचे लोक। म्हणजे हेजे जाता तितले बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची आनी तेका सोदून कितें जाल्यार तेजेर उपाय काडचो। तशें माकडा बी तसो मार बी लागला, तेका लागून चाळवला, तशें करून कितें आसा? कांयच ना। आतां 1.5 म्हयनो जालो तो बरो आसा, कित्याक फीट आसा तो, कित्याक इतलो चलाक आसा तो। पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेमी जायते प्रयत्न केले हें करपाक, इवन तेमगे तें कितें हें गुंगे दिवपाक हें बी आसलें तें मारून सुद्दां, पूण तो इमिजिएट तें काडून उडयता, तेचेर कांय इफेक्ट जायना। तितलो टायम भितर तें इंजेक्शन लागून पावून ताका। म्हणटकीर हांव इतलोच आमी रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटान सरकाराक, जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन घेवची, कित्याक नाल्यार डे बाय डे दिसा 3-4 कोणी जाल्यार मरतगीर आमी जाग जाता काय तें हो एक प्रश्न निर्माण जाता। फक्त मनशाचेर एटॅक करता तसो? फक्त मनशाचेर ना। मदीं 2 दीस म्हाका एकट्यान सांगलें एक बायलेन, आपण रस्त्यान वताले तेन्ना एक ल्हानसो कुत्रो रस्त्यार पडलो आनी तो वळवयटालो म्हण, तेजी गोगी बी भायर पडली म्हण, आनी मागीर उतल्यान कितें रगत पडलें म्हण। तें आपल्यान वयर पयलें तो माकडा ती रगत आसलें म्हणटा हेजो त्या माकडान तेजेर एटॅक केला त्या कुत्र्याचेर आनी तो वयर आसलो अशें म्हाका दिसता। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार।